देवाची उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाच्या इश्टांनो, सोबार पावटी दुसऱ्यांची भायली वागणूक पळोवन आमी तांची नीट करता. जेजूच्या काळार जेवपी धोंडवोल सुदार आपल्याच लोकांची निंदा आनी राग भोगताले. कित्याक? आपूण जुदेव आसून सयत ते आपलेच लोकां थावन धोंड वसूल करताले आनी पोरकी राजवटीक म्हणजे रोमकारांक तो दुडू दिताले. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू माथेवाक आपलो शीस जावंक आपयता. माथेव एक धोंड वसूलदार आसलो जो पोरकी राजवटेत खातीर वावर करतालो. पूण जेजून ताचे थंय परवाशाची एक किर्ण देखली. ताका ताणें आपलो पाटलाव करूंक आपयलो. माथेवान जेजूचें आपोवणें स्विकारलें. तो आदलो माथेव उरूंक ना. ताच्या जिवितांत एक बदल घडलो. आमी लेगून जेजूचे पाटलावदार. तर आमी अशें करूंक फावो न्हय. आमचो देव आमचो मोगाळ बापूय. आमचें उणेपण तो जाणा आनी तो आमचो ओत नासतना मोग करता. जेजू जेन्ना पातक्यांक मेळ्ळो ताच्या जिवितांत एक बदल घडलो. आमी जेन्ना हेरांक मेळटा तेन्ना असलोच बदल घडटा काय? आमी ताची नीट करीत आसता. तांकां वेंगूंक शकतले काय? हेरांक आपणाक आमची काळजां मनान उगडच्याक देवाची कृपा आनी मोजत आमच्या जिवितांत आमी मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.